गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडी मेळिल्ल्या प्रकरणात संबंधित कॉन्ट्रॅक्टराक निलंबित केला। तशेंच ताका काळ्या वळेरेंत घालून ताचे कडल्यान दोनूय मेस कॅन्टीनाचे कॉन्ट्रॅक्ट काढून घेतला। ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपा खातीर खासा समिती नेमतले अशी माहिती गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीन दिला। शुक्रारा भारतीय जनता युवा मोर्चान रजिस्ट्रार कार्यालयात आंदोलन करून खर कारवाय करपाची मागणी केल्या उपरांत हो निर्णय घेतला। बिरेस्तार गोंय विद्यापीठाच्या हॉस्टेल मेसाच्या जेवणात किडे आशिल्ले ते हांवें पळयले अशें गोंय विद्यापीठाचे रजिस्ट्रार सुंदर धुरीन सांगले। ही घडणूक खरेंच दुर्दैवी आशिल्ली। हाचे उपरांत आमी त्याच दिसा कंत्राटदाराक कारणां दाखोवपाची नोटीस जारी करून दंड घातलो। आमी विद्यार्थ्यांच्या भलायके कडेन खेळपाक सोदना, देखून आमी कंत्राटदाराक कायमचो निलंबीत करून ताका ब्लॅकलिस्टान घातला। विद्यापीठांतल्या हेर 2 कॅन्टीनाचें काम आमी थळाव्या स्वयंमदत गटाक दितले। ही 2 कॅन्टीनां सोमारसान सुरू जातली। कंत्राटदाराक काडिल्ल्यान कांय दीस मेस बंद उरतले अशें तांणी सांगले। पूण पयशे फारीक केल्या विद्यार्थ्यांक आर्थीक लुकसाण जावचें न्हय हाची जतनाय घेतले। फुडल्या सप्तका मेरेन मेस चलोवपा खातीर नवो कंत्राटदार घेतले। फुडाराक हॉस्टेल वॉर्डान कॅन्टीन समितीच्या वांगड्याक दर दिसा मेस कॅन्टीनाक भेट दिवपाची सुचोवण्यो दितले। हांवूय स्वता ह्या कॅन्टीनाक वचून ताची तपासणी करपाचो थारयला अशें धुरीन सांगले। Complaint has been received on a contractor Imperial Caterers who is running both the mess as well as the main canteen, and specifically the worms were found in the food the previous night, and also the students have brought to my notice that also today morning. So accordingly the show cause notice yesterday was issued based on that incident, and the fine was this thing, and it was also brought to the notice of the vice chancellor that he is to be suspended immediately. So now that is what I have put over here. So he will be suspended from today itself. It's one thing. Second thing, the students who are now already paid the fees etc. So they will not be charged until the new caterer comes over there and takes over. That is second thing. And third thing is member secretary of that committee to be changed. फाटलीं 3 वर्सां ह्या हॉस्टेलाच्या मेसाच्या जेवणाच्यो कागाळी येतात। आमकां मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण 6 म्हयन्या आदीं अन्न आनी वखदां प्रशासनान मेसाचेर धाड घातली। त्या वेळार कंत्राटदारान जायते नेम मोडिल्ल्याचे स्पश्ट दिसताले, पूण विद्यापीठान ताचेर कांयच कारवाय करूंक ना। ह्या प्रकरणात कॅम्पस समितीच्या वांगड्याची चवकशी करची। आमचे खातीर राजकारणा परस विद्यार्थ्यांची भलायकी चड म्हत्वाची आसा अशें भाजयू मोर्चाचे अध्यक्ष तुषार कळवेकर हांणी सांगले। गोवा युनिव्हर्सिटी आणि त्याचे आशिल्ले हॉस्टेल मेस ह्या मेसान फाटली 3 वर्सां जाली जेवणा भितर खंय ना खंय तरी आफ्टर एवरी 3 मंथ 4 मंथ अश्यो कंप्लेनी येत आशिल्ल्यो, किडे मेळटा, वॉर्म्स मेळटा, आणि हे कंटिन्यू चालू असताना 6 म्हयन्या पयलीं आमकां सोर्सिसा प्रमाणे अशी न्यूज मेळ्ळा की FDAन हांगा रेड केल्ली। थंय 18 or 15 सम डिफरंट कायंड ऑफ माल प्रॅक्टिसीस हांगा सापडलेल्यो विथ द सेम कॉन्ट्रॅक्टर। तरी आसून गोवा युनिव्हर्सिटी हेंचेर कांय एक्शन घेवना। काल एक इन्सिडंट जालो जेन्ना वॉर्म मेळ्ळो, आयज सकाळी परत वॉर्म मेळ्ळो जेवणा भितर सकाळी, आतां लेटस्ट हांगा न्यूज दिला। हे सगळें आसतना जो केटरर आसा तो फ्रीली सेफली हांगा भोंवत आसा, आनी तो सेंट्रलायज प्रोसेसान मेस अलोंग विथ ऑल दी कॅन्टीन्स हांगा चलयत आसा। म्हणून आयज BJYमान आमी प्रोटेस्ट काडलो रजिस्ट्राराच्या ऑफिसार। मजगतीं विद्यापीठांतल्या मेस प्रकरणाचे भाजयू मोर्चाच्या आंदोलनाचेर काँग्रेसीन खर टिका केला। भाजयू मोर्चा आंदोलन हें फकत प्रसिद्धी खातीर स्टंट आसा, तशेंच स्वताच्या सरकाराच्या आपेसाचेर पड्डो घालपाचें काम केलां असोय आरोप काँग्रेसीच्या युवा अध्यक्ष अर्चित नायकान केला। गोवा युनिव्हर्सिटीच्या मेसान त्यांच्या जेवणान किडे सापडले, हेजेर भारतीय जनता युवा मोर्चान प्रोटेस्ट दवरलो। धर्मेंद्र प्रधानान येदो व्हडलो नीट पेपर लीक केलो तेन्ना तुमी कित्याक रेजिग्नेशन मागपाक येवना? हे सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट कित्याक? हे निकम्मा आणि नौटंकी BJYM फक्त मिडिया हेडलायन्स करपाक अँड टू गेट सम मिडिया स्पेस तुम्ही हे करतात। तुमचो खुद्द मुख्यमंत्री, तुमचो एज्युकेशन मिनिस्टर, तुमचो जो मुख्यमंत्री, ताका तुम्ही एक फोन करून लावपाक 2 मिनिटांत सॉल्व करपाक जालें तुमचे कडल्यान। बट योर इश्यू इज योर इंटेंशन इज नॉट टू सॉल्व द प्रॉब्लेम। तुमचो दामू नायकाचो PA थंय बसला फुडें, तुम्ही सिटिंग कॉर्पोरेटर बसला,
ते तुमचे बीजेपीचे तेही तुमचो इश्यू सॉल्व करपाक शकता. तुमकां इंटेन्शनच ना सॉल्व करपाक. सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट नीट पेपरा विशयी तेन्ना तुमी खंय आशिल्ले? तुम्ही सोहम नायकाचे कुर्चरा इश्यू जाले थंय तेन्ना खंय आशिल्ले? म्हापशा मर्डर जाला आनी एक मर्डर रेप जाला तेन्ना तुम्ही खंय न्हिदिल्ले BJYM? व्हाय दिस सिलेक्टिव्ह आउटबस्ट? हे फक्त नौटंकी आणि फक्त तुम्ही पब्लिसिटी हंग्री झाल्या सध्या टू सम मीडिया अटेन्शन. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक TV.